नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. बीजेपीचे मिशन 2024 नेट. जयपुरात राष्ट्रीय पदाधिकाऱ्यांच्या बसकेत प्रधानमंत्री मोदीचो हर घर भाजपाचो उलो. बसकेत गोंय धरून सगळे प्रदेश अध्यक्ष, संघटन मंत्री, मोर्चाचे अध्यक्ष विरोधकांचो फुटीरवादी अजेंडा कडेक दवरून गरीब कल्याण आणि विकासवादाच्या राजनितीच्या ट्रॅकार रावपाचो वंशवादी परिवारवादी शक्ती आड संघर्ष करपाचो फुडारी कार्यकर्त्यांक उलो. 1300 से अधिक विधायक हो, 400 से अधिक सांसद हो, राज्यसभा में भी वर्षों के बाद कोई दल 100 के आंकड़े को छूने जा रहा है, वो नसीब भी भाजपा को मिला है. यानी ये सारी सफलताओं को जब सामने देखते हैं तो स्वाभाविक मन करेगा यार बहुत हो गया. लेकिन साथियों, हमें सत्ता भोग ही करना होता तो भारत जैसे विशाल देश में कोई भी सोच सकता है कि अरे भाई इतना सारा मिल गया, इतना सारा प्राप्त कर लिया, अरे अब तो बैठो आराम करो, चलो यार. जी नहीं, वो रास्ता हमारे लिए नहीं है, वो रास्ता हमें मंजूर नहीं है. और जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारी पार्टी के लिए जीवन खपाया है, उन्होंने हमें आराम करने की इजाजत नहीं दी है. और इसलिए आराम तो नहीं करना है. साथियों, इतना सब विजय पताका के फहर रही है तो भी आज भी हम अधीर हैं, आज भी हम बेचैन हैं, आज भी हम आतुर हैं, क्योंकि हमारा मूल लक्ष्य भारत को उस ऊंचाई पर पहुंचाना है जिसका सपना देश की आजादी के लिए मन मिटने वालों ने देखा था. ज्ञानवाफी मशिदीच्या केशीची गंभीरताय पळोवन सुप्रीम कोर्टान केस जिल्लो कोर्टाक दिली. केशीची सुनावणी मशिदीचे सर्वेक स्थगिती दिल्ली ना. सुनावणी चालूच उरतली. लिंगाची सुवायतूय सिल्डूच उरतली. नमाज चालू उरतले, सुप्रीम कोर्टान स्पष्ट केला. मशिदीचे सर्वेत शिवलिंग, ब्रह्माचे कमळ, डमरू, त्रिशूल, शेषनाग असे सतातन अवशेष दिसल्यात. सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बात ये कही है कि इस मैटर का जो ट्रायल है वो डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे. ठीक है, सिविल जज सीनियर डिवीजन से अब इसका ट्रायल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे. दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर था 17 मई का, जो एरिया सील किया गया जहां पे शिवलिंग पाया गया वो बरकरार रहेगा. वजू के लिए अरेंजमेंट किया जाएगा. चौथी बात, जो मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन थी 7/11 की और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आर्गुमेंट्स, वो भी डिस्ट्रिक्ट जज साहब देखेंगे. यही आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है. उस एसएलपी को पेंडिंग रख के इसको 2 हफ्ते बाद 8 हफ्ते इंटरिम ऑर्डर कंटिन्यू किया गया है. अब जब इंटरिम ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा तो कोर्ट ने कहा जो भी ऑर्डर पास होगा, जो हमारा इंटरिम अरेंजमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा. सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम अरेंजमेंट था वो कंटिन्यू रहेगा एप्लीकेशन डिसाइड होने के बाद. कि जब कोई सूट फाइल करता है और दूसरा पक्ष ये कहता है कि ये सूट मेंटेनेबल नहीं है, इसको इमीडिएटली चलना ही नहीं चाहिए, डिसमिस हो जाना चाहिए क्योंकि वो किसी कानून से बाधित है, तो कोर्ट ने कहा है वो एप्लीकेशन भी प्रायोरिटी बेसिस पे कंसिडर कर ली जाए. और उसमें जो धार्मिक स्वरूप का एंगल है वो सारी बातें भी हम आर्ग्यू करेंगे डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के सामने. और हम सुप्रीम कोर्ट ने जो आज ऑर्डर किया है उससे सेटिस्फाइड है, खुश है. अत्याचारी औरंगजेबाच्या थडग्याचेर कोणूच वचना. घडये टुरिस्ट वता आसतले. राज्यपाल पिल्ले उलयलो. औरंगजेबान खंय शिखांच्या गुरूचेरूय अत्याचार केल्ले. शिखांचो 9वो गुरू साहेब सिंग गुरू तेग बहादूरजीचो 400वो प्रकाश पुरब सुवाळो राजभवनाच्या नव्या दरबार हॉलात जालो. सिखांची देशाच्या आणि गोंयच्या मुक्त लढ्यात योगदानाची राज्यपालान याद काढली. His mother's name was Mundams. She called from the dead, called Shah Jahan and asked 2 things. One is construct a monument for me. Other thing is that not to marry a
Shah Jahan, Aurangzeb killed his 3 brothers. What is the position now? Aurangzeb's burial place in Maharashtra. How many places are going there already? You please look into that. Not even sincerely, some tourists may go there. Sincerely, nobody is going there. Our Guru, his children, they sacrifice their life for the cause of this nation and for even burying their dead body. Cruel Aurangzeb and the rulers didn't allow even space for that purpose. That truth is told, truth will protect. After 400 years, we are all, even non-Sikh people like me, we are all respecting and paying homage to Guru Sri Tej Bahadur Ji. मायाक गोयच्या घटक राज्य दिसा राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद नव्या राजभवन इमारतीची बुनियाद घालतलो. आता मेरेनच्या सगळ्या मुख्यमंत्र्यां सयत 35 जणांचो हे वेळार भोवमान जातलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान माहिती दिल्या. गोयच्या उदरगतीत योगदान दिवपी उद्देगीक मळावयल्या मानेस्तांचो सत्कार मुर्तींनी आस्पाव आसतलो अशें मुख्यमंत्री उलयलो. गव्हर्नर्स हांगासर कॅम्पसांत दरबार हॉलात आमी घटक राज्य दिन मनयतले. त्या कार्यक्रमाक आमकां राष्ट्रपती श्री रामनाथ कोविंदजी, माननीय रामनाथ कोविंदजी हे उपस्थित रावतले आनी त्या वेळारूच आमकां नवीन राजभवनाचो फावंडेशन स्टोन जो आसा होय राजभवनाचो फावंडेशन स्टोन तांच्या वतीन तांच्या हस्तुके घातलो वयतलो. त्या कार्यक्रमाक माननीय राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदजी, राज्यपाल आमचे श्रीधरन पिल्लेजी हे हजर आसतले आनी 35 जणांचो नामवंतांचो ज्यांचो गेल्या 35 वर्सांक किंवा गोंय मुक्त जाल्या पासून आतां पर्यंत ज्यांचे गोंयच्या चलण घडणीत ज्यांचो वांटो आसा अशा 35 लोकांचे हे फावटी माननीय राष्ट्रपती आनी राज्यपाल हांच्या हस्ते तांचें फेलिसिटेशन केलें वयतलें. गोंय राज्याचे फाटले 12 म्हणजे 13 भोवमानीस मुख्यमंत्री हांचेय म्हणजे थोड्यांचे मरणोत्तर म्हणटात तशें आनी बाकी सगळ्यांचे फेलिसिटेशन तांचो ह्या राज्याच्या चलण घडणीत मोठो वांटो आसा तांचेंय फेलिसिटेशन हे गोंय सरकारच्या वतीन केलें वयतलें. उरलेल्यांक ज्यांच्यो गोंयच्या इंडस्ट्री आसतली, एग्रीकल्चर आसतले, बाकीचे IT आसतली, अशा वेगवेगळ्या फिल्डांत एड्युकेशन सेक्टर आसतलें ज्यांच्यांनी कॉन्ट्रिब्युशन दिलां अशाय लोकांचे फेलिसिटेशन्स हे थंयसर केले वयतले. आसा ते राजभवन थंयच दवरता आनी राजभवनाच्या कॅम्पसानूच वेगळो एरिया जो आसा पळय न्ही राजभवन बांदपा खातीर हो लोकेट केल्लो आसा. राजभवनाच्या कॅम्पसानूच वेगळे राजभवनाची बिल्डींग ही बांदली वता, दुसरे कडेन बांदिना. राजभवनाच्या त्याच कॅम्पसान बांदता आनी एक्झिस्टींग राजभवन हे राजभवनाचे तेंचेच उरतले. थंयसर एखादी वेगळी एक्टिविटी सुरू करप हे राज्यपालाचे म्हणजे परव्यूवान आसतलें, नॉट विथ द गव्हर्मेंट. मायनिंग पिटांच्या सेफ्टी खातीर WRD काम करता. त्या वाठारांतल्या उपजिल्लोधिकाऱ्यांनी इन्स्पेक्शनाक सुरवात केल्या. 2-3 धोक्याचे पिट्स आसात. पिसुल्ल्या पंप बसयला. सोमार मेरेन दिवचले बसयतले म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. लिजीनी पंप आनी पायपलायनी काडल्यात. हे वटेन पावसान नेट धरिल्ल्यान मायनिंग पिटांच्या सेफ्टी वयल्यान सध्या सरकाराची धांवपळ चल्ल्या. मायनिंग पिटाचेर ऑलरेडी आमी कलेक्टरान आमचे थंयसर लोकल डेप्युटी कलेक्टर्स आनी हेंच्यांनी इन्स्पेक्शन करप सुरवात केलें. तितूंतले एक 2-3 रिस्की आसात. हांवें इन्स्ट्रक्शन दिलां की WRD इज वर्किंग. ऑलरेडी एका मायनिंग पिटाचेर आमी पंप लायलो पिसुल्ल्या, दुसऱ्या मायनिंग पिटाचेर बिचोले. सोमार पर्यंत आमी पंप लायता आनी सोमार पर्यंत आमी डिवॉटरिंग करपा खातीर सुरू करतले. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. गोयचे ATS खंय कसली अरिश्टकालीन परिस्थिती हाताळपाक तयार असल्या वेळ प्रसंगाक लोकांचे सहकार्य लागता म्हणून DYSP राजन निगळे सांगता.
दर 1.5-2 महिन्यांनी खंय गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी ATS मॉक ड्रिल्स करता. पणजे पाट्यार गॅरा एम्पोरियमात RBIच्या फाट्यांत शुक्रारा ATSचे मॉक ड्रिल जालें. ड्रिल ऑपरेशन खंय यशस्वी. चार टेररिस्ट असले आणि 4 लोकांक हॉस्टेजीस दवरले. सो अकॉर्डिंगली आमी सगळे आमचे स्टेक होल्डर्सांक मोबिलायज केले, जशे हेल्थ, बॉम्ब डिस्पोजल, लोकल पुलीस, ट्रॅफिक तांकां मोबिलायज करून आमचे कमांडोज आयले. वेगवेगळे विक्टिम्सान आमी फॉर्मेट केल्यो. ताका स्नायपर आसता, रेस्क्यू टीम आसता, वॉर्डन्स आसता आनी एक्च्युअल ऑपरेशन्स करपी लोक आसता. हांकां सगळ्यांक घेवन आमी 7th फ्लोराचेर पावसर जे 6 फ्लोर्स आशिल्ले तांकां सगळ्यांक इवॅक्युएट करून प्रेसाक सुद्दां रिस्ट्रिक्ट करून भायर रिस्ट्रिक्ट करून आमी 7th फ्लोराचेर ऑपरेशन केलें. त्या ऑपरेशनान 4 टेररिस्ट मारले. एकल्याक बारीकशी इंजरी जाली आमच्या स्टाफाक. 4 तांचे कडल्यान 3 AK-47, 1 पिस्तॉल, 6 मोबायल अशे रिकवर केल्ले आसा. आमी ह्या एक्सरसायज म्हयन्यांतल्यान 1-2-3 असो चालू दवरला की ज्यो वायटल इन्स्टॉलेशन्स आसात, जे हे आसा सेन्सिटीव आसा, त्या हातून आमी हो एक्सरसायज करून तांचे फूल तयारीन आमी जे प्रॅक्टीस करता. कारण केन्नाय जर असो केन्ना जालो जाल्यार वी आर वियर्ड अप फॉर एवरीथींग. ह्यो एक्सरसायज असो म्हयन्यांतल्यान 2 वेगवेगळे लोकेशन्स इन पेंजीम, इन एंड अरावंड पेंजीम एंड ऑल ओवर गोवा आमी हो एक्सरसायज करता. आतां ही मॉक ड्रील आशिल्ली म्हणून तितलो हें जायना, बट इन द रियल टायम वी वील हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल एंड पीपल वील हॅव टू कॉपरेट. आंबे धुलयचो बंधारो पूल जालो, मात जोड रस्तो कित्याक उरलो काय म्हणून WRD मंत्री शिरोडकाराचो प्रस्न. आंबे धुलयच्या बंधारो फुटब्रिजाचें उक्तावण आज जालें. 25 घरां खातीर सरकाराचो 8 कोटी खर्च शिरोडकार उलयलो. जोड रस्त्याक सगळ्यांचो तेंको जाय म्हणून आमदार मागता. आंबे धुलयच्या ह्या बंधारा पुलान लोक पावसांतल्या धगचपाटांतल्यान मुक्त. घरां कितकी आंबेच्यान धुलयची मेळून सगळीं 25 घरां. 25 घरां खातीर 8 कोटी रुपया सरकारान खर्च केल्ले आसात. आनी बरो सुसज्ज असो पूल जो आसा पळय, रस्तो आसा पळय न्ही, तो हांगसर तुमकां फावो जाल्लो आसा. आनी मागता बाब गणेशा लागीं की मुखाल्लो रस्तो जो आसा पळय, कनेक्टींग रस्तो दाबाळे वचपाचो, सादारण 500 मिटर आसत त्यो, तोय बी हे वर्स भितर 2022 वर्स भितर जावपाक जाय. म्हाका अजाप दिसता पूल इतलो व्हड जाता, रस्तो कित्याक उरलो काय म्हणून. 60 वर्सांनी ब्रिज जावपाक हेका जबाबदार कोण? गणेश गांवकार काय आमचो WRD मिनिस्टर सुभाष भाऊ. आनी आतां सुद्दां म्हाका दिसता दोनी वाटेच्यान जे पळय रस्ते जे पळय जॉयन करपा जाय, दोनी एप्रोच रोड कंप्लीट करपा जाय, ताका सुद्दां तुमचे कडल्यान सगळ्या कडल्यान जावं भाटकार म्हणा जावं जे कोण पळय आसा तेजे सगळ्या कडल्यान म्हणटा तें सहकार्य मेळटलें अशी अपेक्षा दवरिता. अशेंय म्हणीन हांव ह्या आंबेकारांची तांची जी म्हणजे स्वप्न जे एक आशिल्लें तें आज साकार जालां अशें म्हणपाक हरकत ना म्हणीन हांव. कारण ती आमच्या दाबाळकारा खातीर मोठी आसा. आमची भाटां हांगा आसा, आमकां येवपाक त्रास जाताले. सगळ्याच खातीर ती एक बरी गोश्ट जावन आसा. आणि हे जो आज तो इमारत स्टार्ट जाला साधारण 7.5 कोटीचे, ते 2 भागांनी जाला सर. पयली बंदारा जाल्यो, तेजे उपरांत मागीर तेजेर आमी ब्रिज ले केले. सो हे जो आसा ती 35 टन्स म्हटल्यार क्लास B लोडिंग म्हणटा. स्मॉल ट्रक्स, मिनी टेम्पो ते सगळे लोड घेवं शकता. जुलय सावन केंद्रा कडच्यान GST लुकसाण भरपाय बंद जाता. येणावळीक मार्ग कमी आशिल्ल्यान गोंया सारक्या ल्हान राज्या खातीर उपाय काडचो म्हणून आमी मागलां. GST कावन्सिलिंगाचो वांगडी गोंयचो मंत्री माविन गुदीन उलयलो. आमी पर्यटनाचेर निंबून आसात. मायनिंग बंद हो इशू GST कावन्सिलांत खंय काडला. पंचायत वेंचणूक सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा प्रमाणूच घेतले. ट्रिपल टेस्ट पास करपाकूच जाय. AG has clearly given an opinion, which means it should go to the OBC commission. Depending on what report they give or submit to the government back, we will take a decision to hold the election. There is no question of postponement. Problem is when Supreme Court says something, we have to follow it in letter and spirit. GST group of ministers, it was on horse racing, it was on online gambling, it was on casino, everything.
has been certain recommendations made by us. Compensation So प्रत्येक स्टेट मागता, गोंय मागता compensation सेस चालू उरचे. But we as a body of GST along with the finance minister will be taking a decision in that regard. फाल्यां compensation बंद जाले एक नई स्थिती येतले. नई स्थिती नए सोल्युशन येतले. So we are grappling with solutions. ल्हान स्टेटीन व्हडल्या स्टेटी भाशेन पळयता आतां थोड्यांचो रेव्हेन्यू इन्क्रीज जाला. They don't have any shortfall. They don't need compensation cess. At least there are about 7 states which don't need any such thing. The avenues to collect taxes are huge for the state because the size is big, taxation avenues are large, the traders, the businessmen, industry, everything is large. आमी कितें फकत टुरिजमाचेर डिपेंड जाता चडशे. आतां मायनिंगूय बंद जाला, खंयचो म्हूण रेव्हेन्यू कलेक्ट करपाचो. ताका लागून आमकांच न्हू ही परिस्थिती बाकीचे ल्हान स्टेटीनूय जाला. सो हांव एवरी टायम झगडटा आमकां मातशें स्पेशल ट्रिटमेंट दी, सगळें वेवस्थीत ताऱ्यार बसोवपाक. मुखेल शारांच्या नगरपालिकांची दशा. पहिल्याच पावसान मडगांव पालिकेच्या नगरसेवकांच्या हॉलाचें फॉल सिलींग निखळ्ळें. हॉलाची 3 शिटां पडलीं. फायली वावझडीक उगड्यात. नगरसेवक म्हणटा नगराध्यक्षाक पालिका सांबाळूंक जमना. ते वटेन रिनोव्हेशन चालू आशिल्ल्या मुरगांव पालिकेत उदक घुसलें. सीओच्या ऑफिस शिफ्ट केलां. नगराध्यक्ष जिसुडाचेर चाळवलो. हांव सकाळीं कॅबिना म्हणून वचपा आयलो. पयलीं जाल्यार वयली पटना. तशें खबर आयली की राती पर्यंत जावन सगळे 3-4 2-3-4 शिटाचे पडले. आनी आमकां जावन आमी जेन्ना आमी सगळे कावन्सिलर आसता, जे ऑपोजिशन जावन सगळे कावन्सिलर आमी वचून खबरी मारता. कावन्सिलर आसतना पडले जाल्यार आमकां कितली जाल्यार इंजरीज जाताले, डॅमेज जाताले. म्युनिसिपालिटी आमकां भायल्यान बरी दिसता, पूण तूं भितरल्यान पळोवपाक गेल्यार फुली डॅमेज आहा. पूण वॉल सायडीन आतां वयल्यान नळ्या वयल्यान हें जावन पडोन हे पत्री पडले. पूण भायल्यान पळयल्या तुवें ताका एक पेंट मारप ना. अजून पासून पेंट मारना. 27 आमचे हे बरोस कंप्लीट जाता म्युनिसिपालिटी. आज पळोवपाक गेल्यार सरावंडींग भितरल्यान हांगा पळय सगळे एक गोडावन जाल्ल्या भशेन सगळे पेपर हांगा दवरल्या. पळय तो भायल्यान पळय एक विंडो सारको ना. आमी जेन्ना म्युनिसिपालिटी जर मेंटेन करपाक शकना, आमी लोकांली वाड कशें मेंटेन करतले? हेजेर खूब दूख जाता आमकां. जाल्यार हेजेर निर्णय घेवपाचो. ताणें ताबडतोब आपूण जायना म्हणून आदर काडपाचें सोडपाचें दुसऱ्या चान्स दी. जे म्युनिसिपालिटीन उदक भरला ते एक म्हटल्यार मेन कारण म्हटल्यार अनएक्सपेक्टेड रेन हेका लागून जाल्ल्या. आनी दुसरें कारण म्हटल्यार हेका रिस्पॉन्सिबल सोल्ली रिस्पॉन्सिबल आमचो कॉन्ट्रॅक्टर जिसुडाचो. तेणी आमकां आश्वासन दिल्लें की आमकां पयलीं शिफ्ट करता आनी मागीर हांगासर हात घालता म्हणून. तेणी ते आमकां सांगच्या पयलीं वयली कवरां कितें काडले रिपेर करता म्हणून. आनी तेच्या कारणान लागून आयज सगळो पावसाचें उदीक आमच्या सीओच्या कॅबिनान, सीपीच्या कॅबिनान, मागीर जी आमकां वयर स्टेअरकेस आहा तेतून सगळें उदक भरलां आनी आयज आमकां सारके त्रास जाल्ले आहा. आमकां कितें सांगलेलें जो BSNLचो जो रूम आसलो BSNLचो तो आमी थंय शिफ्ट करपाचें आसलें कावंटर. ते केल्या हे सगळे आमी सगळे उलयल्ले आमी तेच्या कडेन की बाबा हे सगळें जाल्या उपरांत हांगासर हात घालून हे करपाचें आसलें म्हणून रिपेर करपाचें आसलें म्हणून. नो डावट तेणी आतां आमकां सांगच्या पयलीं ती सगळी वयले कितें कवर काडल्या आनी तेच्या कारणान सगळ्याक पावसाचें उदीक भितर येयल्लें. पणजी फेरी पॉइंटा मुखार बींग ह्युमन स्टोर उक्तें जालां. उक्तावणाक पणजेचो आमदार मंत्री बाबूश आशिल्लो. ह्या स्टोरांत दादल्या खातीर सगळ्या तरेचे कॅज्युअल कपडे आसात. भरणे फॅशन अँड लायफस्टायलाचो संचालक समृद्ध भरणे बींग ह्युमनाचेर उलयलो. We are in this industry for the last more than 100 years. So today we've launched an exclusive store for Being Human, which is now owned by the Salman Khan family. And it's a complete solution for menswear in casual. So we have t-shirts, we have trousers, we have denims and shirts. Pricing would all be from $999 going up to 3,000 rupees. So I would request all the Salman Khan fans to join us in our celebration.
ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रोंटाक फॉलो करात. वेबसाईट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.